दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93 590 10 657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार युवकार, गोवा टू नाईट सुयश होणेकर। सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। पिसुल्ल्या मायनिंग डब्यात भांगर, किला फाटल्यान 46.70 मिलीग्राम भांगर। गोवा फाउंडेशनाचो हायकोर्टात दावो, सरकाराकडच्यान मागल्या जाप। सुनावणी 24 ऑगस्टाक। मोल्या बेकायदेशीर चिऱ्या खणी चलताल्यो तेन्ना संचालक कोण, कारवाय कित्याक केली ना? हायकोर्टान मागली चौकशी। सचिवाकडच्यान रिपोर्ट। 4 ते 5 वर्सांत 1.5 कोटीचे चिरे। राजकारणा उपरांत फुटबॉलांतूय चर्चिलाचे फामिली राज। कार्यकारी समिती कडेक दवरून फेडरेशनाचे वेंचणुकेक धूव आला का? समितीची हरकत। प्रकरण सुप्रीम कोर्टात। निकाल सोमारा। 17 वर्सांचे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केलो म्हणून वास्कोच्या 4 पुलिसांनी उखलले। चिल्ड्रन्स ऍक्ट पॉक्सको सकल अटक। एकलो चलयेच्या फामिलीचो ड्रायव्हर। सांतिनेज वाठारांतल्या नाले साकवांचो पुनरुद्धार। 3 साकव जाले, 4 हुमकळे। लोकांक नित्याचो द्रविडी प्राणायाम। पसरकारांचो धंदो बुडलो। नाल्यांचेर खासारिको। गोवा टुरिझम बोर्डाचेर 4 जाणकारांची नेमणूक। टुरिझम डेव्हलपमेंटा विशीं कार्यावळी चालीक लावंक 4 उच्चाधिकार समित्यो। 3 समित्यांचो अध्यक्ष। पर्यटन मंत्री एके समितीचो सचिव। पिसुल्ले मायनिंग डंपांत खंय भांगर। एका डंपाचे मिनात किला फाटल्यान 46.70 मिलीग्राम भांगर सापडला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो हायकोर्टात PILान नव्या अर्जांत दावो। एजी म्हणटा अजापूच। दाव्याची सत्यता तपासतले। फाउंडेशनाचो रिपोर्ट पळोवन पावल उखलतले। एजी उलयला। कोर्टान केस 24 ऑगस्टाक दवरून सरकाराकडच्यान जाप मागल्या। There is a petition filed by Goa Foundation in which they have challenged e-auctioning of one of the dumps at Pisurland. While this was going on, the issue was what is the Fe contents of that ore. There is a report which is officially obtained in which it is shown to be having some 46 Fe content. Thereafter, now Goa's foundation is supposed to have themselves conducted some test from some Bombay agency where according to them the iron contents are 46% as the government also says, but there now they are saying that they have found out something else in that. They say that some 46 milligram of gold was found in this 1 kg of ore which they had taken out from this particular area. So we are actually surprised about it. We are also going to that report and finding out. Let us see what is the authenticity of that report. But this is what happened today in the court. They filed the affidavit just now when the matter was called out. So it is very difficult to react or respond to that whatever affidavit they have filed. But we will look into it and let us find out what is the veracity and authenticity of that report. So how this matter will proceed, because you have to get it tested again? We will try to get it tested again from our agency who is doing this test. And if it is not possible to get it done through that agency, some other agency will do it. But it is quite interesting also as to the existence of gold in this particular ore. But we'll see, we'll have to just wait. मोल्या बेकायदेशीर चिऱ्या खणीचे केशींत हायकोर्टान खण खात्याक वडीर काडले। बेकायदेशीर खणी चलताल्यो तेन्ना कोण संचालक आशिल्लो
ताणें कारवाय कित्याक केली ना ताची जाप खण सचिवा कडच्यान मागल्या. फाटलीं 4-5 वर्सां मोल्यां बेकायदेशीर चिरे खण चलता. एकाच पिठाचो अदमास केल्यार 1.5 कोटीचे चिरे काडल्यात. केस सप्टेंबरांत दवरल्या. मोलेच्या बेकायदेशीर चिरेखणीचे प्रकरण हायकोर्टान बरेच सिरियस घेतला. बुधवारा सुनावणे वेळार कोर्टान खण खात्याच्या कारभाराचेर तिडक उक्तायली. प्रकरणाची खण खात्यान चवकशी करची आनी खण सचिवान तातूंत स्वता लक्ष घालून चवकशीचेर नदर दवरची म्हण कोर्टाचो निर्देश. So now the court has said that despite these complaints of the month of April, no action was taken by the concerned person in the department. And the court was not satisfied with the action that was taken by the department. Therefore, the court has said that insofar as the Department of Mines is concerned, there has to be some sort of a investigation, and it is to be found out as to who is responsible for this lethargy and delay. The court has accordingly directed that the mine secretary should inquire into these lapses of not responding to the complaints and not taking action insofar as this illegal laterite quarrying is concerned. अदमास केल्यार फाटलीं 4-5 वर्सां मोल्या वाठारात चलपी बेकायदेशीर चिरेखणींतल्यान कोट्यांनी रुपयाचे चिरे काडले. मात खण खात्याचो आवाज ना. आतां खणींतले सांगाडे कोर्टान उस्तूंक सुरू. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. राजकारणा उपरांत फुटबॉलांतूय चर्चिलान फामिली राज हाडलें म्हूण सध्या चर्चा. कार्यकारी समितीच्या वांगड्यांक कुशीक दवरून चर्चिलान आपली धूव वालांकाक फेडरेशनाच्या वेंचणुके खातीर GFAचें प्रतिनिधी नेमला. 19तले 10 वांगडी ह्या निर्णया आड. चर्चिल म्हणटा फामिली राज न्ही, फुटबॉलावेलो मोग. वालांकाची नेमणूक तिगतली काय ना तें सुप्रीम कोर्टाच्या सोमारच्या निकालाचेर. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाच्या वेंचणुके खातीर चर्चिलान गोवा फुटबॉल संघटनेचे वतीन प्रतिनिधी म्हण आपली धूव वालांकाक नॉमिनेट केल्ल्यान बोबाळ. GFAत खेळांतल्या फॅमिली राज्याचेर चर्चा. AIFFचे वेंचणुकेंत GFAचो अध्यक्ष गोंयचो प्रतिनिधी आसता. चर्चिलाक 70 वर्सां पुराय जाल्ल्यान तो AIFFच्या एज लिमिटा भायर. पिरायेच्या मर्यादेचेर चर्चिलाची सध्या कोर्टांत केस चालू आसा. AIFFच्या वेंचणुकेक ताणें GFAचो प्रतिनिधी म्हण वालांकाक नेमले. GFAच्या 19 मेंबराच्या कार्यकारी समितींतल्यान 10 जाणांचो वालांकाच्या नांवाक विरोध. चर्चिलान विशय कार्यकारी समिती मुखार हाडिनासतना भायल्या भायर वालांकाक नेमले. AIFFक अध्यक्ष नेमता तो कोणूय प्रतिनिधी म्हणून चलता. चर्चिलाचो हो निर्णय GFAच्या नेमा भायर. असले निर्णय कार्यकारी समितीनूच घेवपाचे. चर्चिल म्हणटा फामिली राज न्ही, तो फुटबॉलाचो मोग. तुमकां GFA कितें चलत तें कोणा खबर ना. GFA थोडेच मनीस येयले ते चोरपाक आनी मॅनिपुलेट करपाक. तसले मनशांक आतां हांव कोंता येना, म्हाका तसलें कोंता येना, समजला न्हू. सो हांवें हो प्रश्न घातलेलो लास्ट मिटिंगेक. सगळे तयार आसले नुस्तें वोट घालपाक. तेमी सांगलें GFA ते मागीर लेट दवरया, आमी जाणा वालांका घालपाक जाय म्हूण. थिंगा रिकॉर्ड आहा बुकाचेर बरयल्लें. मागीर सडनली तेमचो म्हाका कॉल येयले, फाल्यां नांव धाड. हांवें नांव धाडा म्हाका मेवले, थोडे मेवले. तेमी सांगलें तूं गो हेड, आमी तुका सायन मारून दिता. फॅमिली राज म्हळ्यार एकलो फॅमिली राज हांव फुटबॉल चलयत मरे. एक म्हगे फॅमिली राज हांव फुटबॉल चलयता. इतले आखी फॅमिली राज आख्या फॅमिली काबार केल्या. आज वालांका पळय म्हणटा ते फुटबॉला जाणटे आमी GFA तुका एकलो हॉल आसपाना. जे मनीस फिफान बॅन कोण धाडलो तो मनीस आज लॉबी चलयत थिंगा. मुझे केस घाला सस्पेंड क्लाबान. कोर्टान तो केस जालो तो मुझे देवपा जायना. मुगे आदोगादा कोण सांगपा जाय बाबा हांव देवत म्हणून. हांव फाल्यां जावपी, म्हाका इंट्रस्ट ना वळी. AIFFच्या संविधानांतली कांय कलमां फिफाच्या तरतुदे आड आशिल्ल्यान सध्या ऑल इंडिया फेडरेशनाक फिफान सस्पेंड केला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टांत आसा. त्या निर्णयाचेर वालांकाच्या नॉमिनेशनाचो फुडार. फिफान घाल्ल्या सस्पेन्शनाचेर सुप्रीम कोर्टांत रिव्ह्यू अर्ज. बुधवारा सुनावणी जाली. फिफाचे तरतुदी आड आशिल्ल्यान फेडरेशनांतल्या कांय कलमांचेर आक्षेप. फिफा आनी प्रशासकाच्या समिती कडेन चर्चा चालू आसा म्हण सरकारान कोर्टाक सांगलें. संविधानात फावो ती दुरुस्ती सुचोवन सोमारा कोर्टा मुखार दवरता म्हण सरकारान सांगलां. सरकाराचे उतरा उपरांत सुप्रीम कोर्टांत केस सोमारा सुनावणेक. हातूंतले एक कलम म्हळ्यार अध्यक्ष कोणाकूय प्रतिनिधी म्हणून धाडपाक शकता, ताका संघटनेचोच वांगडी जाय म्हण ना अशें आसा.
तातूंत नवे दुरुस्तेंत प्रतिनिधी हो संघटनेच्या कार्यकारी समितीचोच वांगडी आसपाक जाय अशें केल्यार वालांकाचें नॉमिनेशन थंयच भायर पडपाचें. सगळ्यांची नजर सुप्रीम कोर्टाच्या सोमारच्या सुनावणेचेर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी सावियो डायस. 17 वर्सांचे चलयेचेर बलात्कार केलो म्हणून वास्को पुलिसांनी 4 उखल्ले. गोवा चिल्ड्रन्स ॲक्ट आनी पॉक्सो कायद्या सकयल अटक. 11 तारखेक तें चली बेपत्तापूण कागाळ आयिल्ली. काल सापडलें. 4गांतलो एकलो चलयेच्या घरांतलो ड्रायव्हर. पोरूं ऑगस्ट आनी फाटल्या मार्चांत ताणें कर्म केल्लें. हे फावट हेर तिगांचें कर्म पुलीस सांगतात. After recording the statement, it was revealed from the statement of the minor girl that 4 accused persons has sexually abused the said minor girl independently on different occasions. Out of the 4 accused, 1 accused has sexually abused her in last year in the month of August 21 and again in the March 2021, who used to work as a driver at the house of the said minor girl. And these 3 accused sexually abused her since she is missing from the 11th on different occasions independently. So in this connection, we added the section 376 of IPC, read with section 34 and section 4812 of POCSO Act. The names of the 4 accused persons are Mukund Rawal, age 35 years, Guru Venkatesh Guruswamy, age 30 years, Kush Jaiswal, age 30 years, and Aftar Hussain, age 23 years, all resident of Vasco. So when the girl was missing, she left the house, and when she left the house, these 3 accused persons, one of the accused is her driver. She had sexually abused her for last 1 year back and in the month of March. But these 3 accused took the advantage of the said minor girl being a minor girl and sexually abused the said girl. So presently our further investigation is in progress. सांतिनेज वाठारांतले 7 साकव नाले बांदून हुंवाराचो प्रस्न तडीक लायता म्हूण आमदार जेनिफरान उतर दिल्लें. 4 सुवातींनी कामां जालीं. बाकीच्या सुवातींनी अर्धवट कामाक लागून थळावे आनी पसरकारांक धकचपाटे. नित्याचो द्रविडी प्राणायाम, फोफाड्यांचेर कसरत, चवथीच्या तोंडार सणासुदीं धंद्याची वाट लागता म्हणून पसरकारांक चिमटे येतात. खासा रिपोर्ट. जीव मुठीत धरून ही जाणटेली हो लाकडाचो फोफाडो हुबता. नित्याची साकवाची वाट बंद केल्ल्यान कितले म्हयनेच जाली ही सर्कस चल्ल्या. सांतिनेज वाठारांतल्या ह्या 10-12 मिटर नाल्याचें बांदकाम कितलो तेंपूच जालें चल्लां. लोकांक ही सर्कस करची पडटा. हीच परिस्थिती बाकीच्या 3 सुवातींनी. ताळगांवची आमदार जेनिफरान ताळगांवचो हुंवाराचो प्रश्न कायमचो सोडोवंक 7 नाले आनी साकव बांदून काडपाचें उतर दिल्लें. मंत्री आसतना तिणें दिल्लें उतर पाळ्ळें. 7तांतले 3 बांदून जाले, पूण उरिल्ल्या 4रांची कामां हुबकळ्ळ्यात. 10-12 मिटरांचे साकव बंद जाल्ल्यान लोकांक किलोमिटरांचे फेरे आनी फोफाड्यांच्यो सर्कशी. म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने तरी जाले हे अशें लोकांक खूब त्रास जाता. कोण बाबा रे पोदेर बी सायकल बी घरून तांकां सारकें वचोंक मेळना. ते सर्कस करून वयता पळय ह्या वडे कितें तांकां खूब त्रास. सगळ्या लोकांकूच सगळे लोक हांगा गव्हर्मेंट स्पॉट आसा PWD ते सुद्दां म्हणटा हे कितें रे चवथी कडेन अशें करून दवरलां. गव्हर्मेंटा कडेन इतकी मागणी आसा की हें आतां अशें मोडून तोडून दवरलेलें आसा. ते बेगीनच्या बेगीन सारकें करचें. कित्याक आमकां गणपती हे सायडीन हाडपाकूच जाय आनी गणपती आमकां हे सायडीन व्हरून पावोवपाकूच जाय समुद्राक. ट्रॅफिकाची यो वच कमी जाल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या पसरकारांच्या धंद्याकूय फाटले कांय म्हयने जाले बरोच मार बसला. सर जयलक्ष्मी लाइट का दुकान है इधर टोंका में. इधर ब्रिज टूटने से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि 7-8 महीने से ब्रिज बंद है वो. तो कस्टमर 80% इधर आने को पड़ता है और इतना भाड़ा भी सब निकालने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो इसके लिए जल्द आने जाने को तकलीफ होती है. इसलिए जल्दी से जल्दी थोड़ा ब्रिज को रेडी करने का ये करो करके ये हमारे जो काम आणि माझे शॉप आहा
म्हाज्या शॉपार आमकां गिरायक सुद्दां कांय जायना. हे पूल भरला आनी आमकां कांयच गिरायक सुद्दां जायना. आमी कशें दीस काडटा की आमी जाणा आमी आतां. आनी आमी म्हाजी गोवोरमेंटा कडेन इतकोच रिक्वेस्ट आसा, जाता तितके बेगीन हो रस्तो करून पूल हो बांदून दिवचो आनी आमकां सगळ्यांक लोक वता. सद्या आतां आमचो चवथी कडेन आमचो प्रॉब्लम जाला कित्याक आमचो रथ हो व्हरपाक आमकां प्रॉब्लम जाला. आमी कशें व्हरतले कितें व्हरतले ते देव जाणा. आमी तरी आसतना आमी ते मेहरा कडेन आमी उलयल्या. मेहरा जाल्यार आपूण हें करून जाता की आपणाक जाता जाल्यार आपूण करून दिता म्हणून तेणें आमकां हें उतर दिलेलें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. गोंयांत टीबीचे दुयेंती अजून आसात. तांबडी माती आनी मोती दोंगरावेले टीबी हॉस्पिटलां बंद पडा मेरेन दरेक वैजकी फाट्याच्या दोतोरांक वावुरचें पडटलें. मंत्री सुभाष शिरोडकाराचो उलो. मडगांव रवींद्र भवनांत होमिओपॅथीच्या बोर्डाचे कार्यावळींत तो उलयतालो. रस्ते लायटी प्रमाण शिक्षण भलायकी म्हत्वाची. दरेक फामिलीच्या दुयेंसाचो खंय डाटा तयार जावंक जाय. Even my own locality where we used to stay, we had so many cases of tuberculosis. And it's not just only Shroda. All over Goa, we had so many cases of tuberculosis. They will go on cropping up, and it is the skill and the talent and technical know-how that we have. India has always superseded. Tuberculosis we have almost eradicated. But still, what I feel is a little more is to be done. Unless and until our hospital at Tamdi gets closed. It should get closed. Our hospital at Moti, isn't it? Moti also we can receive. That should get closed. People should not come over there. That need should not arise. Till then, the homeopaths, the allopaths, and Ayurveda people will have to work and will have to struggle. That should be the end of it. Other day I was talking to our interns, about 30-40 of them, that we should cover these 8,000 houses till December, identifying in those 8,000 houses how many are healthy families, no sickness, no illness, make an inventory of these people, and then again segregate what sort of sickness. Now if we do it in one place, it could be a role model for other villages. We do not be a role model as far as development is concerned only in making roads. As far as role model, as far as providing your street lights and your power supply and water supply. There are two things what we have to always concentrate is one is education, the other one is health. In fact, I am aspiring for, and I would put all my efforts that we should have a separate directorate, particularly for homeopathy and for what we call as the Ayush Ministry. म्हापशा न्यू इंडिया मल्टीपर्पज सहकारी सोसायटीच्या ऑर्गॅनिक हबाचें उक्तावण जालें. निम्स संस्था शेतकारांक घेवन फुडें वता म्हूण मुख्यमंत्र्यान संस्थेची तोखणाय केली. सरकार कमी पडटा थंय सहकारी संस्थांनी फुडें सरपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री उलयला. गोंयच्या शेतकारां खातीर संस्थेन काम करचें. सरकार आनी शेतकी खातें मजत करतलें म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. अशा पद्धतीचे एग्रीकल्चर सेक्टरांतले व्यवहार करप हे खूब कठीण काम आणि ते कामा खातीर ते फुडें आयले आणि अशा पद्धतीत शेतकऱ्यांक एकत्रित्या घेवन फुडें वचप त्या खातीर हांव तेची तोखणाय करता. हांवें ताका सांगलां की गोंयांतल्या सगळ्या फार्मर्सां कडेन जाता तितके बेगीन तांची मिटींग करून तांचे प्रॉडक्ट सर्टिफाय करून तांच्या मार्केटींग लिस्टान जर तेंच्यांनी महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर फार्मरांक एकत्रित्या करून ते प्रॉडक्ट सर्टिफाय करून घेवपाक शकता आसत जाल्यार गोंयांतूय तें पॉसिबल आसा. म्हणून हें काम तांच्यांनी गोंयांतूय बी जाता तितके बेगीन सुरू करचें. ताका जें सहकार्य जाय तें पुराय सहकार्य म्हणजे कॉपरेटीव हेज्या कडल्यान आनी एग्रीकल्चर ह्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात आमची दिवपाची तयारी आहा. म्हणून हांवें म्हटलें की हें सगळें काम करपाक
आमकां एक एकदां सरकार कमी पडटा आनी सरकार कमी पडटा थंयसर सहकारी संस्थांनी फुडें येवपाक जाय आनी सहकारी संस्थांनी फुडें येयत जाल्यार तें खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता. ज्या पद्दतीन तांच्यांनी आपल्या दिसल्या किती मालमत्ता 9,000 एकाच वर्सान तेच्यांनी फाटले फावटी 9,000 फार्मर्स एकत्र केले, तेंचे प्रॉडक्ट ते विकत घेतात आनी ते मार्केट करतात. म्हाका दिसता न्यू इंडिया मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटीन द सेम मॉडल शूड इम्प्लिमेंट इन अवर स्टेट जाल्यार इट इज पॉसिबल आसा. तांच्या कडल्यान देख घेवन तुमी सुरवात केल्याच पण आमच्याय फार्मरांक त्याच पद्दतीन एके कडेन घेवचे, तांचे प्रॉडक्ट तुमी घेवचे आनी ते आमी मार्केट करचे. सरकाराच्या आरक्षणाक लागून सिग्नेवाळची एसटी समाजाची गीता गावडे पंच जावंक पावली. ह्या गांवाक पयलेच फावट पंचायतींत प्रतिनिधित्व. बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार पंचायतीच्या 10 नंबर वॉर्डाक दर खेपेक कुंभारवाड्यावेले लोक वेंचणुकेक उबे रावताले. हे फावट एसटी रिजर्वेशनाक लागून थंयच्या उमेदवारांक रावंक मेळूं ना. फावट एसटी येयले म्हणून आमकां चान्स पडलो. अशें आयकपाक येयलां की 40 वर्सांनी ह्या गांवांत पंच म्हणून तुमी निवडून येयले. आमगे केन्ना तशें पंच जाल्लो नासतो न्हू. 40 वर्सांनी म्हाका येयला तेन्ना कितें तरी हांव करतलें अशें. दुसरो पंच जेन्ना हांगसर निवडून येतालो तो तेणें ह्या पयलीं कितें डेव्हलपमेंट केलां काय म्हणटा, तुमचें कितें कामां आसतालीं ती करताले काय? न्हू तशें बारीक बारीक काम आशिल्लें न्हू तें करताले न्हू. तुमकां हांगा उदक बिदक सारकें टायम टू टायम येता? उदक आमकां दीसभर आसता. एसटी हो गांवांत रिजर्वेशन जाल्ल्या कारणान बायल मनशेक हांगासर एक कॅन्डिडेटाक रावपाक मेळ्ळें एका आनी ती शिगनेवाळान पयले फावट निवडून येयली. सो हेका कारणान तिजें हें आसा की गांवचे मनीस हांगासर निवडून येयल्या कारणान गांवांत चड लक्ष उरता आनी जी कामां हांगासर जावपाची आसा डेव्हलपमेंटाची ती लागींच्यान पळोवन ती रोखडी सुटावी करपाक बरी पडटा. शिगनेवाळ गांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोवा टुरिझम बोर्डाचे 4 एक्सपर्ट. हेरिटेज अभ्यासक संजीव सरदेसाय, टूर अँड ट्रॅव्हल्स चार्टर्डाचो एर्नेस्ट डायस, इको टुरिझमाचो पराग रांगणेकार, क्रूज लायनराचो मार्क मेंडिस बोर्डाचेर. टुरिझम उदरगतीचे उपक्रम चालीक लावंक पर्यटन खात्यान 4 उच्चाधिकार समित्योय नेमल्यात. 3 समित्यांचो अध्यक्ष पर्यटन मंत्री रोहन, एके समितीचो पर्यटन सचिव. डियाजिओ इंडिया कंपनीन फोंडे बेतोड्याक क्राफ्ट अँड इनोव्हेशन हब सुरू केला. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान हबाचें उक्तावण केलें. हब स्टार्टअप म्हूण फुडें सरतल्यांक उर्बा दिवपी थारतलो म्हूण डियाजिओ इंडियाची MD नागराजन उलयली. सुभाष शिरोडकरान डियाजिओ इंडियाक बरे फुडाराक परबी भेटयल्यात. This hub will also act as a primary export center. It will be catering to more than 15 states within India and over 20 countries globally. The hub also demonstrates Diageo India's commitment to long-term research focused on brain-to-glass sustainability and is in line with our strategy to accelerate transformational innovation and strengthen our craft premium portfolio in India. Today, the need of the hour is for the industry to collaborate in order to compete and place Indian spirits on the connoisseurs list globally. Diageo India is committed to partnering with the ecosystem to provide support to develop, nurture and mentor smaller companies. The hub will serve as an incubator by providing the platform and resources required by these startups to thrive in the alcobev sector and accelerate innovation. Finally, I aspire that India should be the top exporter for all the 200 countries of the world. And that is what, ma'am, the responsibility comes to you. That targeting 200 countries for export of this liquor, I think should start from Goa. And I'm quite confident and sure that yes, Goa itself is a brand. You name it from Goa, and that will be, I would say, 100% increase in the commercial side. गणपतीच्यो मूर्ती करूंक सबसिडी नाका, बरी चिकण माती दियात म्हणून मूर्तीकार मागतात. चिकण माती मळपाक माखना आयल्यान सरकारान तांचीय वेवस्था केल्यार चड बरें जातलें म्हणून मूर्तीकार मागतात. चिकण मातयेची रेट
मुद्देम आयज वाडल्या. बरी माती मेळना, मातयेंत शेकरो आसता. सरकारान गणेश मुर्तीचो पारंपारीक वेवसाय सांबाळूंक खंय लक्ष घालचें. मातयेचो प्रॉब्लेम आहा. पयलू आसली माती 10,000 उरता आतां 15,000. गव्हर्मेंट स्किमीन जर माती तुमी घालता जाल्यार आमी गणपती करतलेच न्हू. लोक पयचे म्हणटकीर पयलीं 200 वाडयले पुरो 500 वाडयले अशें करता. पयलीं वचून आमचो आजो खंय दिल्लो म्हणून आमी आतां चालूच दवरला तें. आतां गव्हर्मेंट जर हें दिता आमकां माती जाल्यार बरेंच जालें न्हू. सबसिडीची आनी गरज ना. सबसिडी हें दिता त्या खटपटी खूब आसता न्ही. हें दिलें तर 150 गणपती दिले जाल्यार 130 काडून सबसिडी दिता. 20 गणपती खातात ते म्हारग कोर समाज 10,000 हाडल्यार 12,000 तितून एक निवळ मेळना माती गुणो मेळटा. हय आमकां माती दी जाल्यार बरें. माती जाय म्हणटा तुमी, सो सबसिडी तुमकां नाका. माती आमकां बरी व्यवस्थीत मेळटा स्वस्त जाल्यार बरी आनी कितें आसा तें गोवोरमेंटान आमकां ही माती जी आसा न्ही ही गोवोरमेंटान तेजेर हें घेवचो आनी आमकां गोवोरमेंटान ती माती दिवची ती आमकां स्वस्त पडटली. कित्याक लास्टाक हें न्ही तेका तेंच्यांनी कसो हें करून हाडून खंय डेपो हाडून आमकां ती माती त्या वेळार दिल्यार जाता. कित्याक ही आमकां सबसिडी दिना जाल्यार जाता. मेन आमकां ही माती बरी दिवंक जाय गोवोरमेंटान. माती मळपाक माकणां आयल्यात. सरकारान मुर्तीकारां खातीर खंय माकणांची वेवस्था करची. दिवच्या पेक्षा सरकारान जर आमकां मातयेची सोय केली जाल्यार बरी पडटली. आतां माती मेळना, माती मेळना कारणान मनीसूय मेळना काम करपाक. अशें माती मळपाक मनीस मेळना. ते मळपा खातीर मशिनरी येयली आतां. ती मशीन जर आमकां सरकार दी जाल्यार आमकां सोंपें पडटलें माती मळच्या खातीर. आनी तेच करून 1-2 कामगार जर तुमच्या डिपार्टमेंटान कामाक आसल्यार 1-2 सुद्दां मेळ्ळा जाल्यार आमकां बरें पडटलें मातशें. म्हणजे ताका कामूय मेळ्ळें, आमचेंय काम जालें आनी म्हणजे अशें बरें पडटलें आनी सगळ्यांक गणपती वेवस्थीत करूंक मेळटले. ही माती मेळना त्या खातीर लोक आतां POP कडेन वळटात. कामगार नासल्या कारणान POP कडेन वळटात. बाजारांत POPच्यो मुर्त्यो येतात. POP तेचे कडेन आकर्शीत जाताले आनी मातयेक कोणूच पळोवन घेयना, मातये कडेन येत ना. प्रुडंटा खातीर साहील मांद्रेकार. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.